विसा उपरांत तुमकां येवकार. रिव्हर प्रिन्सेस कापपा खातीर लागपी लायसनां दिवपाक सरकारान 5 म्हयने लायिल्ल्यान ही बोट कापपाचें काम अजून चालू जावंक ना. गोंय सरकाराच्या कस्टम खात्यान बेगोबेग लायसन दिवचें अशी मागणी रिव्हर प्रिन्सेस हटाव मंचान केल्या. रिव्हर प्रिन्सेस बोट फाटलीं 12 वर्सां कांदोळे दर्यादेगेर पडून आसा. फाटल्या वर्सा मार्च म्हयन्यांत ही बोट कापपाचें काम चालू जाल्लें. पावसांत तें काम बंद करचें पडलें. आतां जानेवारी अर्दो जालो तरी काम चालू जावंक ना. सरकारी खात्यांनी लायसनां दिवपाक कळाव केल्ल्यान हें काम अडलां अशें रिव्हर प्रिन्सेस हटाव मंच म्हणटा. It is now 5 months the contractor has been visiting government agencies, and in 5 months they managed to get clearance from Delhi Customs, BRC, that is Baba Atomic Research Center, Pollution Control Board, etc. Now they are awaiting the clearance from the local custom, that is Goa custom authorities. रिव्हर प्रिन्सेसाक लागून कांदोळे दर्यावेळेचें खूपच लुकसाण जालां. मात सरकाराक त्याचें कांयच पडून गेल्लें ना अशी मंचाची कागाळ आसा. All these government agencies are putting hurdle, they are coming in the way of this removal. We have also heard that the tax authorities are also interfering in the removal process. In spite of the River Princess being declared a state disaster, the government agencies do not give any consideration, no concession in issuing licenses. The government of Goa should support us in this project. We request the government of Goa to take up this issue and follow up and see that the licenses are obtained urgently and immediately so that work is completed before the ensuing monsoons. कांदोळेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे. शेनवारा सावन पणजे 6वें अखिल भारतीय मराठी गझल संमेलन सुरू जालां. गोंयची तरणाटी पिळगी गझल फुडें व्हरतली असो विश्वास आदली मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकरान ह्या वेळार उक्तायलो. 2 दीस हें संमेलन चलतलें. शेनवारा 6व्या अखिल भारतीय मराठी गझल संमेलनाचें उक्तावण आदली मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकराच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार उर्दूचे फामाद शायर जनाब नसीम, साहित्यीक प्राध्यापक गोपाळराव मयेकार, अभिनेत्री आशालता, सिने दिग्दर्शक राजदत्त आनी हेर मानेस्त माचेर आशिल्ले. मागाशी मी बाहेर पाहिलं की आपले अनेक तरुण मंडळी इथं उपस्थित आहेत आणि निश्चितपणे माझा मला असा विश्वास वाटतो की गोमंतकी आपले तरुण सुद्धा आमचे या प्रकाराकडे वळतील आणि ते निर्मिती करतील. गोंयांत कोंकणी भाशेत गझल रुजपाक लागल्या, तशेंच ती आनिकूय रुजतली अशी आस्त गझल गायक भीमराव पांचाळेन उक्तायली. आणि या भाषेत गझल निर्माण झाली पाहिजे आणि इथे गझल लिहिल्या जाते आहे, इथे गझल रुजते आहे, इथे गझल मोठी होण्याची सगळ्या शक्यता इथे आहेत. गोंयकार कवींक अशा संमेलनांतल्यान गझल करपाक स्फूर्त मेळटली अशें मत प्राध्यापक गोपाळराव मयेकारान उक्तायलें. गोव्याच्या भूमीमध्ये हा जो गझल गायकीचा माहोल आता आपण निर्माण करत आहात त्याचा परिणाम म्हणून आमचे गोमंतकीय कवी मित्र जे असतील त्यांना गझल लेखनाची स्फूर्ती मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. 2 दीस हें संमेलन चलतलें. आयतारा संमेलनाचो निमणो दीस. हातूंत वेगवेगळ्यो गझल गायकांच्यो गझलांचेर परिसंवाद आनी मैफली जातल्यो. ह्या वेळार मानेस्तांच्या हस्तुकी गझल सागर संमेलन विशेषांकाचें प्रकाशन केलें. पणजेच्यान आमचो चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. गोंय उत्सव पालोवपी दळाची वर्सुकी परेड शेनवारा पणजे जाली. उजो पालोवपी दळान फाटल्या वर्सा केल्ले वावराची मुखेल सोयरे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तवान तोखणाय केली. फाटल्या वर्सा दळान 88 कोटींचो म्हालवज वाटायलो अशी माहिती ह्या वेळार दिली. उजो पालोवपी दळाची वर्सुकी परेड शेनवारा पणजे जाली. गोंयचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव ह्या दबाज्याक मुखेल सोयरे आसले. तांणी परेडीची पळोवणी केली. खेळाच्या वेगवेगळ्या सर्तींनी बरें काम करपी जवानांक मुखेल सचिवान इनामां दिलीं. उजो पालोवपी जवानांनी उजो पालोवपाची प्रात्यक्षिकां करून दाखयलीं. गोंय उजो पालोवपी दळान केल्ल्या वावराची मुखेल सचिवान तोखणाय केली. I am very proud to say that Goa Fire Services is doing commendable job. They are aware how to grow, how to pick up new technology, how to pick up new technique to handle the fire services and related problems. I am very happy that 32-meter ladder has come, which will able to handle the in case and God forbid anything happens,
will able to handle that. So this give a very good message to citizen of the Goa that they are safe here. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. भौशीक बांदकाम मंत्री चर्चिल आलेमावान जॉन फर्नांडिसाक कसलीच धमकी दिवंक ना असो दावो कोलव्याचो पंच काल्वर्ट गोन्साल्विसान केला. बाणावले विधानसभा वेंचणुकेक रावू नाका म्हूण चर्चिलान आपणाक धमकी दिली असो आरोप जॉनान केल्लो. बाणावलेची वेंचणूक बरीच गाजपाची चिन्हां दिसतात. बाणावले वेंचणुकेक रावू नाका म्हूण चर्चिलान आपणाक धमकी दिली असो आरोप जॉन फर्नांडिसान केल्लो. काल्वर्ट गोन्साल्वीस म्हणटा चर्चिलान कसलीच धमकी दिवंक ना. It is simply next to impossible for Churchill Alemão to threaten John not to contest, because we could say that after he went away from my house he threatened him, but 3 days before and a day later also throughout the day and throughout the night Churchill Alemão is there with me throughout. So, and I know who he has met because we went on patching people all along. It is not possible that little John could be threatened by Churchill. चर्चिल आलेमाव आनी जॉन फर्नांडिसाची आपणाल्या घरा बसका जाली. हे बसकेन कितें घडलें तें काल्वर्टान मेकळेपणान सांगलें. All three of us met there. So when we met, the talk was very cordial, and all that Churchill told him was in my presence. Throughout the meeting I was there along with Antony Mum. He said that if you want to contest and you think you are going to win, you contest. But whatever you have taken from me, you just return before you contest. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.